754 A7 page 4. सर्वेश्वराचो बोरवो सरदारा बरोच व्हरतो सर्वेश्वराचे मंदिर सगल्या बरोच उजवाडते देवाच्या दोंगरार चडुया ताच्या मंदिरांत चलुया देवाच्या दोंगरार चडुया ताच्या मंदिरांत चलुया. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. गणेश कृपा दिवं. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी मागता सोपून गेल्या सेल्जा फेर्नांदीस देवान आपणा सुशी आपूण गेल्यार एक वरस भोगता कसलें पातक उरना जाल्यार देवान दिवन काडूं सर्गेचे राजपाव करूंक आमी मागुया. तशेंच मागूंक लायलां आपलो वेडिंग एनिवर्सरी समोरपता जोजो आनीक नॅटी डी आल्मेदा विन्सी आनीक शेरल डी आल्मेदा लुसियो आनीक मार्गारेत कार्डोसो देवान तांचे सगल्यांचेर आशिर्वाद घालूं आमी मागुया. तशें मागूंक लायला आपलो जल्माचो दीस समोरपता जुजे अमाराल आरिटा क्रूज मानुएल वेगस लुईस फेर्नांदीस आनीक एडविन वेगस देवान तांचे आशिर्वाद घालूंक मागुया. अमाराल ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता कार्मेन आरावजो फ्रेजर फेर्नांदीस लुडीन गोसाल्वीस जॉन एंटनी गोसाल्वीस आरिटा क्रूज चेरोलिना कुलासो इमिलिया कार्वालो. आयज सायबिरमाची भेट ह्या कुटुंबान जाता पोसरेंबाट लुसिया वेगस अमाराल बाडो मारिया जिता बोंडे पीटर फेर्नांदीस केरान डॉमिनिक एस्ट्रोसियो व्हडलें बाट टू झेवियर गुदिनो युजेन वाडो कार्मा रोंको. सायबिरमाची भेट ह्या कुटुंबान जाता तेन्ना सायबिरमाचे विनवणी ह्या कुटुंबान शांती कुशालकाय बरेपण फावोवंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोम्या आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सगळ्यांस. म्हजे बहीण मानो जेजू खोशी आसा आमकां सगल्यांक पेकोवणी दिवंक जेजू खोशी आसा आमच्या सगल्यांच्या जिवितांत शांती खुशालकाय बरेपण हाडूंक ल्हानवीक आनी खालती जावंक गरज आसा आनी जितली आमी ल्हानवीक आनी खालती जावंक जेजू कडेन येता हें बरेपण ताचे कडल्यान आमी अनुभवंक पावता. तरीच कृपा हेंच बळ आमकां सगळ्यांक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पेकोवणीचें जावंक पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सर पोतबिदार देवा आनी तुमकां बाबा पडिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत भाग्यान सुदांच अखबार मारे सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या सोम्या काकूत सोम्या सोम्या काकूत विसा विसा काकूत विसा
थोडोसो बेगीस रावन तुमचें कास्कीन तें सांव देवा आमकां दवरात. सर्वेस्परा तुका उलो मात्तले पोरचेची मागणी दुयेंत शेवटाक पावय. अशें कितें करूंक जाय तें तांकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक तांकां बळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जे क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याचें एकवटान जी येता राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायलाचेर झूज करूंक फिलिस्तेव तयार जाले. इस्रायल तांचे लागीं झुजूंक भायर सरलो. इस्रायलितांनी एबेनेजार लागीं आपलें पेन्ने केले आनी फिलिस्तेवांनी आफेक मोलार आपले तोंबू ताणले. फिलिस्तेवांनी इस्रायला विरुद्ध आपली फौज मांडली आनी कडक झूज पेट्टोच फिलिस्तेनांनी इस्रायलाचेर जोईत व्हेलें. हांचे फौजेंतल्या सुमार 4,000 सैनिकांक झुजा मैदानार मारून उडयले. पेन्ने केले सुवातेर फौज पोतोली आनी इस्रायलाच्या जाणट्यांनी मुडलें. फिलिस्तेवांनी आमचेर जोईत बरोवंक सोरेस्परान कशें निर्मिलें? सिलो ताईं सोरेस्पराच्या कोराराची आकपेट हाडुया. दुस्मानाच्या हातांतली आमकां निवारूंक ती आकपेट आमचे मोदें येवन रावूं. हें आयकून पोरजेन आपले मुन्यारी सिलोक धाडले आनी थंय तावन केरुबांचेर बसलोल्या दोलबरांच्या सोरेस्पराची आकपेट हाडली. देवाचे आकपेटी बरोबर एलीचे दोगोय पूत होफनी आनी फिनियास आयले. पेन्ने केल्या जाग्यार आकपेट पावतोच इस्रायलान एक व्हड हुयेल मारली आनी तिणें प्रितूम गाजली. फिलिस्तेवांनी हुयेलीचो आवाज आयकून मुडलें. हेब्रेवांच्या पेडण्यांत ह्यो हुयेली कित्याक? सोरेस्पराची आकपेट पेडणे केल्या मैदानार हाडल्या म्हूण तांकां कळोन आयलें. हाका लागून फिलिस्तेव भियेले आनी तांणी मुडलें, देव पेडण्या मैदानार आयला. आयज सायबा, हाचे आदीं अशें कदींच घडोंक ना. आयज सायबा, ह्या सोर बोलिश देवाच्या हातांतली कोण आमकां निवारीत? हेच देवान नोश्ट्यांचेर नोश धाडून इजिप्ताचें निसंतोण केलें. फिलिस्तिवानो, धीर घेयात आनी तुमचें बोल दाखोयात. नाजाल्यार जशें हेब्रोव तुमचे चाकोर जालेत तशेंच तुमी तांचे चाकोर जातोल्यात. खोडेगान झुजारी कशें लढाय करात. हे पोरी फिलिस्तेवांनी झूज मांडलें. इस्रायलाची फौज हारोवली आनी एकलो आपल्या तोंबूंत पळून गेलो. मारामारी इतली बोट जाली की इस्रायलाचे 30,000 पांय सैनीक मरून पडले. देवाची आकपेटूय दुस्मानाच्या ताब्यांत पडली. एलीचे दोगोय पूत होफनी आनी फिनियास मेले. सोरेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. तुज्याच मोगा खातीर आमकां निवार सोरेस्परा. सोगली म्हणुया. तुज्याच मोगा खातीर आमकां निवार सोरेस्परा. पूण आतां तुवें आमकां सोडल्याय आनी लोजेक घाल्याय. आमच्या फौजां फुडें तूं आतां वचोनाय. आमच्या सोत्रूंक आमची दुस्पोट करूंक दिताय आनी आमचो द्वेस दवरतल्यांक जाय तशें आमचें लुटूंक सोदताय. जबाब. तुज्याच मोगा खातीर आमकां निवार सोरेस्परा. तुवें निर्मिल्याय म्हूण आमचे शेजारी आमच्यो करता मस्कोऱ्यो
आनी बोंतोणचो लोक सगलो आमची खेबाडां फोकाणां करता. राष्ट्रा मदें तूं आमचेर गोपां मारूंक दिताय आनी आमकां पळयना फुडें लोक आपली तोकली हालोवन चल्लो. जबाब, तुज्याच मोगा खातीर आमकां निवार सोरेस्परा. उठ सायबा, न्हिदल्याय कित्याक? जागो जा, आमकां सोदांकाल पोरो घालूं नाका. कित्याक म्हूण तुजें तोंड धांपून दवरताय? आमचें दोलदीरपण आनी तळमळे कसो विसरताय? जबाब, तुज्याच मोगा खातीर आमकां निवार सोरेस्परा. उद्गार. जेजू स्वर्गा राजांचें शुभ वर्तमान परगट्टालो आनी सगल्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसूं. तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मार्क पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. एक कोडकार जेजू सोशी उपकार मागूंक आयलो आनी दिमी घालून ताणें म्हणलें, तुका कोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. ताचे चुरचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तालो आनी तो ताका लावन म्हणलें, होय, म्हाका कोशी आसा, तूं नितळ आसा. आनी अशें म्हणना फुडें ताचे कोड नाच जालें आनी तो नितळ जालो. जेजून ताका बेगीन धाडलो आनी कोरायन म्हणलें, पळय, कोणाकूच हें सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग यात्निकाक दाखय आनी तूं नितळ जालें म्हूण सगल्यांक गोवायकेची कुणां दिवंक मोइजेसान फर्मायलोलें दान भेटय. तो गेलो, पूण खबर अशे भाशेन परगटूंक आनी सगल्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्ती खंयच्याच नोकरांत वचूंक जायना जालें आनी भायर एक सुर्या सुवातांचेर ताका रावचें पडलें. तोरी आसतना सगळे कडेचो लोक ताचेशी येतालो. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. सगळे कडेचो लोक जेजू सोशी येतालो. आतां कसले मनान येतालो, कसले काळजान येतालो, वेगवेगळे तरेची तांकां कारणां आसत. थोड्यांक उपकार जाय आसलो, थोड्यांक जेजूक आयकूंक जाय आसलो, थोड्यांक काळजा मनाची शांती जाय आसली, थोड्यांक पेकोवणी जाय आसली. सो वेगवेगळे तरेचे आपले मन, आपले हुस्के, आपले कोंती, आपले उद्गार घेवन जेजू सोशी येतालीं. आनी मजबूर मानू जी कोण भावार्थान येतालीं, ल्हानवीक आनी काल्तीक जावन येतालीं, तांकां ही पेकोवणी, खुशालकाय, शांती, जेजूचें बरेपण फावो जातालें. आनी एक फावटी तांच्या जिवितांत हें बरेपण फावो जालें म्हणटूच मागीर दुसरो भाग आसा तो म्हणल्यार परगटणी आसा. परगट्टालीं, जिवितांत तांची बदलणी येताली आनी नवेपण येतालें आनी हेंच बरेपण तीं दुसऱ्यांकूय दिवंक वावुरतालीं. मजबूर मानू आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारता तेन्ना एक कोड जाल्ल्या मनशाची आमी खबर आयकल्या. आमी जाणावत आनी जायते फावटी नियाळना. त्या काळार कोड जावप मनशाक कुटुंबाची वांगडी देखून लागीं दोन आसलीं. ताका व्हरून एक सुरे सुवातेर दोंगरार मरूंक सोदताले आनी थंयसर आपणाचेर केन्नाय मरण येतलें ते कोडकार रावताले. पूण मजबूर मानू थोड्या कोडकाराच्या काळजा मनांत एक व्हड भरवसो आसलो की जेजू तांकां पेकयतलो. आनी घडयेक ताणें आयकलां हो जेजू पेकोवणी दिता, कोडकारांक बरे भाशेन घेता आनी देखूनच ते ताचे सोशी येतात
आनी जायते फावटी आमी आयकलां ते ताका उलो मारतात आपणाक पेकोवणी दी म्हूण आनी आपणाक पेकोय म्हूण. आनी आयचो एक कोडकार जेजू कडेन उपकार मागूंक आयलो आनी उपकार मागूंक आयलो तेन्ना दिमेर पडलो. आनी दिमेर पडून ताणें कितें म्हणलें, तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. आनी ताची गोत पळोवन म्हजी भयण मानू जेजू चुरचुरलो. ताची गोत पळोवन जेजू चुरचुरलो. कित्याक असले कोड जाल्ल्या मनशाचें जिवीत खरेंच निराशेपणाचें, कोश्टांचें, वळवळ्याचें जावन आसलें. त्या काळार तांकां देवाक दान देखून बलिदान भेटूंक जायनासलें. इतलेंच न्हय, तांचे शिराप पडलेलो, पातकांत आसात हे भाशेन तांकां लेखताले, हे भाशेन तांचे सगळे वागताले. जेजू ताचे चुरचुरे दिसतात आनी जेजू म्हणटा, होय म्हाका खोशी आसा, तूं नितळ जा. आनी जेजू कितें कोत्ता, न्हूच आपलीं उतरां, पूण आपले हात ताका लायता आनीक ताका तो कितें कोत्ता, पेकोवणी दिता आनी म्हणटा, वच आनी मोयचेसान सांगलां तें बलिदान भेटय. म्हजे भयण मानू त्या मनशाक पेकोवणी मेवली म्हणटोच तो बेता, हें बलिदान तो भेटयता आनी इतलेंच न्हय, परगटूंक लागता. सो आमच्या जिवितांत म्हजे भयण मानू आमी जेजू सोशी येता तेन्ना कसले मनान येता काय, कसले आमचे हुस्के काय, कसले आमचे आवडे काय, कसली आमची मागणी काय. जेजू सोशी आयली म्हणटोच आमची वागणूक कसली काय, ल्हानवीक जाता काय, खालती जाता काय, भावार्थाची जाता काय, बरवशाची जाता काय, ओ म्हजी खोशी, ओ देवाची खोशी. आनी तिसरें नियाळू गरजेचें तें म्हणल्यार जेन्ना हांव कितें मागता, जे म्हाका शांती जाय, खुशालकाय जाय, पेकोवणी जाय, बरेपण जाय, तें म्हाका मेवलें म्हणटोच उपरांत म्हजें जिवीत कितें जाता काय, उपरांत म्हजें जिवीत कितें जाता काय, हांव जेजूक परगट्टा काय, ओ जें बरेपण म्हाका मेवलां तेंच बरेपण हांव दुसऱ्या सगळें वांटूंक तयार आसा काय. म्हजे भयण मानू, जितलीं आमी ल्हानवीक जातले, खालते जातले, तितलीं देवाचें बरेपण आनी देवाच्यो व्हड व्हड मिलाग्र्यो आमच्या जिवितांत दर दिसाक आमी अनुभवूंक पावतले. पूण एके फावटी आमची गोत कसली जाता, व्हडपणाची, आपस्वार्थीपणाची, आमच्या बळाचेर पातपाची, आमच्या बळाचेर पातपाची. आनीक हाका लागून म्हजे भयण मानू आमी सांगता देखून पवित्र पुस्तकांत देखून पळयात, जी मनशां खालती जाली, ल्हानवीक जाली आनी इल्लोसो तांचो भावार्थ आसलेलो, त्या भावार्थाक तांच्या जिवितांत व्हड व्हड वस्तू घडल्यो. सो आमचें जिवीत म्हजे भयण मानू देवाच्या हातांत घालुया, देवाच्या बळाचेर पातुया, ल्हानवीक खालती जावया आनीक देवाची खोशी, तुजी खोशी जावं म्हजें सगळें. तुजी खोशे प्रमाणे म्हाका नितळ कर, तुजे खोशे प्रमाणे म्हज्या जिवितांत बरेपण फाव कर. असलें आमचें जण एकल्याचें मागणें जावं, तेच बापाची कृपान बळ म्हाजो एकल्याक मागुया. भेटो नहीं आमी गायन गाऊया C19 जिने वांटे जिने खिणना पान 30 आणि 6 C19 पेज 36. Udia
म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोदपूत विद्यार्थी बाप्पाक मानता तसलें सांग म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सवेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा तुजे पोरजेची भेटवणी तुका मानो तिचे वरवीं ती पवित्र सांग आनी भक्तीन मागता तें तिका मेळ क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोब्यासूं तुमची खालसां उबारात. आमी ती सर्वेस्परा थाय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. वैवश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सोर पोतपेताना सासनाच देवा सोरकां सोदताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कुल तुवें रचलें ताचेच वरवीं तुज्या शिम्मेर नासतल्या उदारपणान ताका ताचें मूळ सोय परतून दिलें. देखून सोकली रोचना आनंदान कोत्ता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकणटा तारून मेळ्ळोरी तुजी पोस स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवसता तुज्या संता भक्ताची सभा त्या खातीर सोकल्या देवदूता संगती आमी सदां काळ संतोशान तुजी स्तुती गायता. Dolvaraco सर्वेस्पर देव पवित्र 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 Dolvaraco सर्वेस्पर देव स्वर्ग आनी संसार बोल्या तुझ्या सर्वेस्परा कोरस पवित्र तूं सोकल्या पवित्रपणाची सोर देखून दोआ परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमयाच्या क्रिस्ताची कूड आनी रोगत कोश्ट मोरण सोसूंक आपकोशेन तो पोरा दिनसालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातो सरकास घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कोऱ्याचे रगत पातकाचे बॉक्सर मिरच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगड्यासाक करात. बावाटाचो गुट सुम्यामी वोडोकाना आनी एकासितले पियेता तितले मावी तू मोरो तेसो तुझे मोरण कोरगोटा. देखून सर्वेस्परा सोमया जेवच्या मरणाच्या आनी पुनरुज्जीवनपणाच्या उगड्यासाक आमी तुका जिविताचो उंडाण सर्वोच्च कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका तीन वाजता. क्रिस्ताचे कुडीत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर.
अशें लिवा आमच्या भाग्यन बापा आनी फिलिप नायर आमच्या गोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारीक गोळी बापा आनी सगल्या संस्कारणी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरबशान अंतरून गेल्ल्या त्या सगल्या आमच्या भावा भयणीचो उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. तशेंच सेल्सा तुजे सेवकीचो उगडास करूं ह्या संवसारांत ती तुजे सोशी तुवें तिका पणवेली. तुज्या पुताच्या मरणाची ती वाटेली जाली तशीच ताच्या पुनर्जीवनपणाची ती वाटेली जावं. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत अकबर मारे देवाचे माय सांगाती भाग्यवंत जुजेदीचो पोती भाग्यवंत दोन दत्ता आनी सोद काळी तुका मानुल्यात ते सगल्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे संगताक तुका वाकाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान देवा सोर पोदबेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. वचबीन मानू सुजेवाज ताणें आपल्या जिवितांत ल्हानवीक आनी खालदेपण आपणायलें आनी देखूनच देवाचो मोग देवाचें बरेंपण तो आपल्या जिवितांत अनुभवूंक पावलो आनी हेंच देवाचें बरेंपण हीच देवाची पेकोवणी काकलूत तो दुसऱ्या सगळें वांटूंक पावलो. तो आमच्या जण एकल्याचें जिवीत असलें जावंक जेजू शुक्र प्रार्थनांतल्यान जण एकल्याक कृपा मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परांत सोर वायटांतली आमकां निवार त्या कोणे जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरगोंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान उतरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदक आकुती सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्याचे क्रिस्ता तुवेंच्या दोमताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूणच्या पयसुबेच्या बाबाटाचेर दिसकाल आमचे कशे परम तिका शांती दी आनी तुसकाय वटान सांबाळ. तुजी येतें राजपूत चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्वे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. एकामेकाक जेवची शांती दियात. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी. सोम्या सोम्या, तुवें तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या म्हज्या आत्म्याक भलायकी भलायकी मेळटली. मेळटली. जेजूक आमच्या गाडजान शेवतर आमी गायन गावया. D15 जेजू म्हाका तुजी गरज पान 50 आनी 5. D15 पेज 55.
जेजू म्हाका तुजी गरज सुखे जमनी जशें उदक उजव्या दिव्या वरवीजलेचे jądrak zolo porubiecie uźwia diwia porwizlecie jądrak zolo porubiecie tucie Bogo maka dziwi nabor Jezu ari podwi tucie Bogo nabor Jezu ani bodwi Witam Jezu na karsan Ela boti ela vire Katoi loro ukakado Vigor loro urisado Katoi loro ukakado Vigor loro urisado Tudzie Bogo magna dziwi Nabor Jezu ani modwi Tudzie Bogo magna dziwi Nabor Jezu ani modwi Jezu maka tuza onasai Oronatlo swadimana Tyubor Jezu uświadkamo Izraelacie porwałudo Tyubor Jezu uświadkamo Izraelacie porwałudo Tudzie Bogo magna dziwi Nabor Jezu ani podwi Tudzie Bogo magna dziwi Nabor Jezu ani podwi प्रार्थूया सोर पदवीदार देवा तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां पोसताय आनी नवी घोटाय दिताय ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी पावते परी आमी तुजी सेवा करूंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन म्हाज्या बरी मानो फाल्यां आमी व्हडा दोबाच्यान भाग्योन जुजेबाजाची दोबाची परब आमी समोरपता दोनूय मिसां पयले मीस 6:30 वाजता आनी दुसरे मीस 7:30 वाजता थोड्या भुरग्यांक हॉलिडे आसतली फाल्यां सो भुरग्यांकूय हाडात आनी बरे भाशेन ही आमी परब समोरया आनी ओत्मीक वाटेन वाडोवंक वावरुया सोर्विस्पोर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोव्यास सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन वचून यात सोमयाचें शिव वर्तमान परगटात देवाचे वडुपकार मागणे सामिगेलीक सामिगेल मावडव्या
लढाईच्या दिसाक तूं आमकां राख देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता आनी तूं सर्गीच्या दोलबाराच्या कुंवराक देवाचे पदवेन आनी सगल्या कोटे ओतम्यांक हेमकोणांत लोटून घाल कित्याक ते ओतम्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक झळपडटात आमेन. गायन गावया जैतिवंत आमचो देव यू 30:3 पान 248 यू 33 पेज 248. Baba Burino Yeya Iya Chavas Vivoka Sogli Moro Morutu Kalyo Bedator Krista Zoe Divodam Zode नोवेनाची मागणी. मोगाळ बापा तुझ्या पुतान आपल्या दोळपणाच्या ओशापांनी तुझ्या उतराचें बी मनशाच्या काळसांनी ओपलें ताच्या पावल धरून तुझ्या सेवकाक भाग्योंचो सेवाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आनी आंकवार मरेच्या आश्रयाक काल आपल्या आख्ख्या जिवितांत बऱ्यो करण्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्योंतपणाचो मुकूट जोडून जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोश्ता आनीक ताचेच मजतीन आमकां उपकार पावसाव म्हूण मागता. ओगीस रावून बाबार्थान तुजी गरज सांजुचे वाजाचे विणवणेन देवा मुखार दवर. हे मागणी आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया यू 35 जुजे वाजा आमच्या बावा पान 249 यू 35 पेज 249. भागीवत झाल्या आमच्या बाबा विरोध्या तुझी वजत भावोय साक्षी दिवक जेजू बाबान पोसू पुरबेन बोल आमकां साको